बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू, तूं जिवंत आसाय आनी तूं आमकां राखताय, सांबाळटाय, पोसताय आनी आमचें जिवीत तूं चलयताय. पूण तुका आमचो सहकार जाय. हे परी आमकां तुवें हें देणें स्वतंत्रपणाचें दिलेलें आसाय आनी हें स्वतंत्रपण आमच्यान वापरून आमी आमचे वस्तुंगी आमचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून जिवंक जाता. कित्याक आमचें जिवीत तुज्याच जिवितान घडोवन आयिल्लें आसा. तर हे परी तुका सहकार करच्याक हो वेळ तुवें आमकां दिलेलो आसाय. तुवें आमकां आपोवणें दिलाय तुजे बरोबर एकवटून रावंक. तुवें आमकां म्हणलां म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. जेजू, तूं प्रत्येक सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत रिगून रावताय आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें तूं चलयताय. पूण तुका आमी सहकार केलो जाल्यार हें सगळें तूंच चलयतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. ताका लागून हे मनोभव आमी पत्करता. तुवें सांगलें त्या प्रमाणे जसो एक फांटो दाखविलींत रिगून रावले शिवाय ताच्या नापणाचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवेर रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. हो जावन आसा पयलो मनोभव. दुसरो जो हांव बावतिस्ताचो, हांव उणो जायत वचूंक जाय, तूं म्हजें सवें वाडत वचूंक जाय. हांव जितलो तुजें सवें एकवटून रावतां तितलो हांव तुजे कुडींतलो एक सांदो, हांव चाकर कसो सायबीण मायन जशे भाशेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन हांवूय सादतां. हांव एक चाकर जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा प्रमाणे जसो कुमार माती घेवन ताका आयदोणाक आकार दिता तेच भाशेन तूं म्हजें जिवीत आकारताय. ज्या प्रमाणे हांवें तुजे कुडींत ती खेरीत सेवा करूंक जाय, खेरीत तेंको तुका दिवंक जाय. तूं म्हाका हे बरी ही जबाबदारी म्हजेर दिताय, पूण तूंच ती जबाबदारी चलयताय. कित्याक म्हज्यान म्हजे वस्तुंगी करूंक जायना. कित्याक हांव तुजे कुडींतलो सांदो, तुजेरूच हांव पातयेवन आसा आनी हें सगळें तूं म्हाका दाखयताय. तर पावल भाशेन हांव न्हय, तूंच म्हजे सवें जियेताय आनी तूं जियेताय जाल्यार तूं बापाक एकवटून आसलेलोय त्या प्रमाणे हांव बापाक तुजें सवें एकवटून रावतां आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोन सगळें कोत्तालोय ते भाशेन हांवूय तुज्या एकवटान तुजेच बरोबर पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हजेंय जिवीत चलयतां. कित्याक हांव न्हय, तूंच चलयताय आनी हे परी तुजे शांतीन म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत हांव सादतां. तर जेजू, आमी तुजे बरोबर बापाक अर्गां दिता, ताका ताची महिमा आमी परगट्टा, ताका पोरणी पाठ कोत्ता. तुजें सवें हें सगळें घडटा जेजू. तर आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें कोंत घेवया आनी 59 वेळा आमी आमच्या सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. प्रत्येक सुस्कार घेतना आमी जेजून बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें आमी भायर काडीत रावया. तर आमी आतां स्टार्ट करया. बरो सुस्कार घेवया. जेजून आमी बरोवन येवया कुडींत मनांत ओतम्यान. जेजू 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 जेजू. आतां दुसरो सुस्कार घेवया. ताच्या बरेपणान बरोवन येवया. जेजू 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 जेजू. आतां आमी जेजू म्हणटाना बेश्टें जेजू म्हणिना, पूण जीं आमचीं चिंतनां, भावना, चाल, आवठवणी जें कितें आसा तितलें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया. ताचेर दवरया. ताचेर दवरलें तो रोखडेंच तें नितळ करून उडयता. बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा. ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. अरे, एक आणी आमी 5 मिनटांनी साफ कोत्ता. उदक घातलें, मातशें तें उदक सोसळायलें, भायर मारलें, एक पयलो भाग, थोडी नतळकाय येता, पोत्तून घालता, बोटांनी साफ कोत्ता, मागीर पोत्तून उडयता. तिसरे फावटी साबू घेवन आनी तें सगळें साफ कोत्ता आमी. पूण एक फावटी 2, 3, 4, 5, 6 फावटी गेलें की ना मागीर ती आणी नितळ जाता आनी उदक जें नितळ आसलेलें तें नितळ उरता. तेच परी जेजू सवें आमचें सगळें भायर काडया आनी ताचें सवें दवरलें म्हणटूच तो आमकां ती नितळकाय हाडटा. कित्याक ताणें आमचे पासत
हें केलेलें आसा की आमी ताचें सगळें आमचें जिवीत धरून सगळीं चिंतना भावना बरी आनी वायट ताचें दवरली की तो नितळ करता, कित्याक तो आमचे पासत सुटका दिवंक पातकांतली तो मेलोलो आसा. आनी इतलो ताचो मोग, हो मोग आमी हांगसर अणभवता आनी तो आमकां स्वतंत्रपणे जिवंक दिता. ह्या संवसारांत आसतनाच स्वर्गांत तशें संवसारांत आमच्यान जिवंक जाता आनी प्रत्येक आमच्या बापान आमी तेंच मागता तें आमकां तो फावो करता. तर आतां म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आतां आमी जेजूच्या एकवटान हो वेळ सारया. प्रत्येक मणीत ताचें सगळें आमचें जिवीत पूर्णपणे समर्पून ताच्या जिवितान भरोन येवया आनी ताचें जिवीत जें आमचें जिवीत जावन आसा तें आमी जियोया. प्रत्येक सुस्कार जावन दी एकूच आमचें जिवीत ज्या जिवितांत आमी मोत्ता आनी जेजू सगळें पुनर्जीवन जाता. हे परी आमी ताचे सगळें रिगून रावता. प्रत्येक मणी जावन दी एक सुस्कार आनी वो सुस्कार आमी 100% जेजूच्या कोटान जियोया. कसली चिंतना भावना येवनी ती जेजूच्या नांवान जेजूचेरूच दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान ती भायर काडया आनी सुस्कार भितर घेतना ताच्या जिवितान आमी भरोन येता तें आमी अणभवया. जेजू जिवंत जेजू, तो जिवंत आसा आनी ताका आमच्यान अणभवंक जाता. बेश्टेच आमी चिंतनांनी न्हय, खरेपणी चिंतना आमची वापरया, पूण तो खरोच जिवंत आसा आनी आमचे बरोबर जियेता. हे परी आमचें जिवीत ह्या वेळार खोलायेन ताच्या एकवटान सारया. जितली आमी भावार्थान हे परी जियेतल्या आमचो भरवासो वाडत वेतलो आनी ताच्या मोगान आमी बरोन येतले, कित्याक तो आमचें मूळ जिवीत आनी आमी ताका अणभवंक जाता आनी ताका अणभवता. आमचें पळोवप वेगळें जावंक लागतलें, आमची भावना करुणायेची जावंक लागतली. जेजू सोबे आमी रिगून रावताच आमची भावना बदलोंक लागतली. जो हांव दिसता सारकी हांव उणो जायत वचोंक जाय, तूं वाडत वचोंक जाय, ही भावना हो मनोभव आमचे सगळे घडोवंक घेवंक लागतलो आनी हे परी ताका आमी सहकार करया, ताच्या एकवटान आमी जियोया. आपलेपण आमचें सगळें ताका समोर पळोवया.
ही चिंतना, ही भावना, ही चाल, ह्यो आठवणी सगळी ताच्या ताब्यांत करीत रावया आनी ताची चिंतना, ताची चाल आमी पत्करया. तो वाडत वचूंक जाय, हांव उणो जायत वचूंक जाय. पूण प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका एकवटून रावता. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडटा. पूण हो मनोभव आमचे मदें आसा जेजू म्हणटाना. कित्याक सगळें भितर हांव तितलें ताचेर दवरून जे आपलेपणाक लागून आमची चिंतना, भावना उत्पन्न जातात, तो मूळ आमी ताका भेटोवया, ताका समोर पळोवया प्रत्येक सुस्कारांत आनी ताचें जिवीत आमी पत्करया. हें आमचें खरें जिवीत. नाजाल्यार आमचे वस्तुंगी जियेले म्हणटच तें खोटें जिवीत जाता. ताका लागून आमी संतोशान जियेना, दादोसकाय आमकां ना, आमी केन्नाच खुशाल ना. कितलें आसलें जाल्यार आमकां सदांच उणेंच अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी जेजू सवें जियेता तेन्ना सगळें संवसारांत आसा तितलें म्हजेंच आनी त्या प्रमाणे म्हज्यान तें वापरूंक जाता. सगळ्यो वस्तू आमकां घेवन दवरपाच्यो न्हय. देव त्या प्रमाणांत आमकां सगळें फावो करता. आमकां आस ना, आमी सगळें पळयता आनी देवा कारगां दीत जियेता. प्रत्येक सुस्कार 100% आमी जियोया. दुसरें आमकां कांय पडोंक ना. प्रत्येक सुस्कार तर आमी पूर्णपणे जियेत, बाकीचें सगळें थारेर येतलें. आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता न्हय, वय सायबीण माय भाशेन आमी चाकरां कशीं जियोया. जेजू आमचें सवें ज्या प्रमाणे ताका वावर करूंक जाय, आमकां वापरूंक जाय, त्या प्रमाणे ताणें वापरचें आनी आमकां ताणें त्या खेरीतपणांत घडोवन हाडचें. तर हो मनोभव सायबीण मायेचो आमी पत्करया. सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकर, जेजू जेजू म्हणटना हांव चाकर म्हणून सगळें ताका भेटयता. आनी सुस्कार घेतना जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हो मनोभव आमी जियेता. आनी तो म्हाका कुमार जसो मातयेक आकार दिवन आयदन तयार करता, त्या प्रमाणे तो म्हाका घडोवन हाडटा. म्हजें खेरीतपण तो घडटा आनी हे परी हांव ताचें सवें त्या खेरीतपणान जियेता. हाका लागून दुसरीं म्हजीं भावंडां म्हणून आमी तांकां पत्करतल्या. नाजाल्यार आमी तांचे सारकें जावंक सोदता. ना, म्हजें खेरीतपण आसा, तांचें खेरीतपण आसा आनी हें सगळें खेरीतपण जेजू सवें आसा. तर आमी सगळे ताचे कुडीचे सांदे ह्या प्रमाणे आमी जियेलीं म्हणटच आमकां कितलें बरेंपण आसतलें एकामेका बरोबर. सगळ्यांक आमी पत्करतल्या जेजूचे सांदे कशे. आनी आमी जशे भाशेन जेजून आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या. जसो तूं मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. तर ह्या वेळार सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकर, सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण त्याच पावंड्यार जेजून आमकां सांगलां त्या पावंड्यार जेजू सवें रिगून रावता आनी तोय म्हजे सवें रिगून रावता. पूण ही खोलाय आमचे सवें येवनी
आयिल्ली आसा ती अणभवया, ती जियोया. चाकरां कशीं जियेतना आतां आमी आमचे वस्तूंगे न्हय जेजू वस्तूंगे जियेता हांव. पावलून अशें म्हणलें हांव न्हय तो म्हजे सोबेन जियेता. तर प्रत्येक सुस्कारान जशे भाशेन पावलूनय अशें म्हणलें हांव सुस्कार भायर सोडटना हांव मोत्तां, जेजू सोबे मोत्तां. आनी सुस्कार भितर घेतना ताचे सोबे हांव पुनर्जिवन जाता आनी परी जेजू म्हजे सोबे उदीक आनी उदीक पुनर्जिवन जावन जियेता आनी हांव एक खेरीत ताचे कुडीचो सांदो. तर हे परी हो वेळ आतां जेजूच्या सोबे प्रत्येक सुस्कारान चालतना हो मनोभूत करून आमी जेजू सोबे जो बावतिस्म घेतलेलो आसा आमी मोत्ता आनी ताचे सोबे पुनर्जिवन जाता, ताचें जिवीत आमी जियेता. हे परी जियोया. जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आतां आमी जियेतना बापा म्हणून सगळो सुस्कार भायर सोडया. आब्बा म्हणून बापाक जशे भशेन जेजू एकवटून जियेतालो ते भशेन आमी जियोया.
जेजू तूं जशे भशेन बापाक एकवटोन तुजें जिवीत जियेतालोय तेंच बाग तुवें आमकां फावो केलाय आनी घडोवन हाडलाय. कृपा दिवन तुवें आमकां सहकार करूंक मदत केलेली आसाय आनी आतां आमी न्हय तूंच आमचें सगळें जियेताय आनी जशे भशेन तूं बापाक उलो मारतालोय जें तुवें आमकां शिकयलां तुजें सगळें आमी बापाक उलो मारता आनी परी आमचे वरवीं तूं सगल्या मनशा कुळाक तारोवन आनी सोडवून हाडटाय. तांकांय तूं आपयताय. ह्या आमच्या प्रतिसादाक लागून रिस्पॉन्साक लागून तूं दुसऱ्यांची काकळूत करून तांकांय तुज्या एकवटान हाडटाय. तर आमी सगल्या पासत तुजें सगळें आसा तितल्यांकूय एक बरोबर धरून आतां आमी तुजे बरोबर म्हणटा. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूंचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू कितलें बरें आमकां दिसता कित्याक तुवें आमकां ही सगळी गोठाय दिल्याय, कृपा दिल्याय. हें तुवें करुनूय घेतलाय आनी आमी तुका सहकार करीत आसा. तूं खरेपणी जिवंत आसाय जेजू, खरेपणी जिवंत आसाय आनी तुका आमी अणभवता. तुवें आमचें जिवीत आसलोय संवसारांत तेन्ना आमकां धरून तूं जियेलोय आनी तेन्नाच तुवें आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसाय. आतां आमी ह्या संवसारांत जियेतना ते भाशेन आमच्यान जिवंक जाता. वय आमचें आपलेपण म्हणून तूं सुरवातेक वाडत वेता पूण आमी शिकल्या बावतिजमा वरवीं तूं जो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आमचे पायन मायन हेरांनी पाद्रींनी आमकां शिकयलां कशे भशेन आमचें जिवीत तुजें सगळें जिवंक जाय पळय तें. आनी ही समजणी तुवें आमकां सगल्या साक्रामेंतान दिलेली आसाय. कुमसारांत, कोमयांत आनी थिरावणेच्या संस्कारांत. हेरांनी दुसरे साक्रामेंत जोडलेले आसा जावं काजाराचो ओ जावं मोटवाशेपणाचो ओ पाद्रीपणाचो. आनी हातून इतलें तुवें आमकां दाखयलां आनी शिकयलां. जी कोण एक काजार जायनासतना आसात एकसुरी पूण तुजें सगळें जियेतात ताकाय तुवें कितलें दाखयलां आनी शिकयलां. आमी सगळीं जाणां उपकारान आतां आमी जियेता. तुजें जिवीत आतां आमी जियेता. हें आमचें जिवीत तुवें जिवन आमकां सुटका दिलेली आसाय पूण आयज पर्यंत आमी गुलामपणांत कशीं जियेता ना. आमी स्वतंत्रपणान जिवंक जाय आनी तुज्या जिविताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत कशे भाशेन तें अदीक आनी अदीक सुटावें जाता, घडोवन येता, फुलोवन येता तें आमच्यान तुजें सगळें पळोवंक जाता. तुज्या सहकारान तें जिवंक जाता आनी तुजे शांतीन आनंदान जिवंक जाता. तर आतां आमी तुज्या जिविताचेर नदर मागतना पवित्र पुस्तकाचो आदार घेवन आमचें जिवीत तुजें सगळें अदीक आनी अदीक घडोवन येवं म्हणून आमी सायबीण मायेच्या मनोभवान हो तिर्स भेटयता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो. आंकवार मारयेंत खावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोरपोदिदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक
कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ बरो आसो आनी प्रिती मोग हे 3 गूण आनी देणी देवान आमकां दिलेली आसा. जेजू सोफे आमचें जिवीत खोलायेन जिवच्याक तर आमी सायबीण मांय कडेन मागया. त्याच बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन, भाग्यवन जुजेवाजो कडेन, भाग्यवन तिनासो कडेन आनी हेर सांत भक्तां कडेन की आमचें जिवीत हे परी खोलायेन आमी जिवीत सादच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा श्रमदेत सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मोरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा श्रमदेत सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मोरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा श्रमदेत सुदैव देवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुर्बायेचें सर्वेस्पोत तुजे सोबे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोत ठाय आसा श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुशवांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोत ठाय आसा श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुठलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कृपेन बरले सर्वेस्पोत ठाय आसा श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदेन सुदेच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. जेजू देव बाळूक जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदेन सुदेच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोच ठाय सावस्या मदत सुदेन सुदेच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सर्वेस पोच ठाय सा उस्त्रा मदत सुदेन सुदेच पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनांच्या डार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man mere kurpen mere le service po chatai sa usramade sudan put Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार में. Moima bapa kani puta kani poitratmyang. आदी आतां सदां काल आमेन. O moje mogache Jesu bugosam kamchi patka nivaram kam konatle ujantli vor sorga sugli otmyang bukun chod gur jaslolyang. चौथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पोचे ठाय आसा उस्त्रेमध्ये सदैन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार में. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगाल सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20. जेजू नुनो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्यमध्ये सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार में. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याच्या दाट ठेम्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूत शिश्या सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्यमध्ये सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार में. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करे कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पोचे ठाय सावस्यमध्ये सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या दार में. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतोंड एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून
ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांठाचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून केंडूंक ते ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, न मान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा उस्त्रेमध्ये सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सुर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा उस्त्रेमध्ये सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा उस्त्रेमध्ये सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा उस्त्रेमध्ये सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठायसा उस्त्रेमध्ये सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या डार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर.
जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सुर्वेस्पोचे ठाय आसा उसऱ्यामध्ये सुदेन सुदेचो पूत जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे हार मे. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुदी 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सुर्वेस्पोचे ठाय आसा उसऱ्यामध्ये सुदेन सुदेचो पूत जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे हार मे. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तोळा आसलो चोंदरीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सुर्वेस्पोचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यान मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे हार मे. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये, काकुचे माये, तूच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातनी तुजी काकुची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत ह्या आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी, आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक खूंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो यो माये माये गे गे आमकां आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेसू आमचें सगळें एक आसा आनी आमी ताचें सगळें एकवटून आसा. हो एकवट सारको लागशिलो. जशे भाशेन जेसू आमकां एकवटून आसा आनी आमी ताका एकवटून आसा, आख्खी सृश्टी ताका एकवटून आसा आनी तो सृश्टीक एकवटून आसा. हे परी आमचें जिवीत स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी जियोंक शकता, पूण ही जाणवाय आमचे मदें उदीकन उदीक वाडच्याक. आनी थोडीं जाणां पर्यंत आमी तर हें पळोवन जियेत जाल्यार बाकीच्या सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणांक ही गोठाय कृपा देणें मेळटलेंच. तर आमी तांचे पासत हे परी आमच्या जिवितांतल्यान तांकांय तेंको दिता. पूण आमी न्हय, जेजूच हें सगळें करून घेता, कित्याक आमी सगळीं ताचेच कुडीन आसा. तर आमी ताका सहकार करीत रावया आनी आतां पवित्र भोजवणेंत आमचे दोळे ताचे थिरावया पवित्र सक्रामेंत. आनी ताची किरणां कुरपेची, दोयेची, काकळुतीची आमचे सगळे शिरोवन आमकां तो भितरल्यान नितळ निर्मळ करून जें आमचें मूळ पातक हिंचर आमकां आपल्या ताब्यांत करता, हिंचर थोडी चिंतना भावना कशे भाशेन हेणे तेणें घुंवतात, तें पातकाचें मूळ तो काडून उडयतलो आनी आमकां तें दाखोवन प्रत्येक सुस्कारान आमी ताचें सगळें धरतले हांव आनी ताचें जिवीत आमी अदीक पत्करतले. आमी ताका पळयता हे परी सगळ्या सगळें तो आसा तें आमकां अणभवूंक मेळटलें. आनी हे परी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया, सदांच ताका एकवटून रावया. प्रत्येक सुस्कारांत हे आमी सोडूंक फावना. आमी हो निर्णय घेवया आनी निश्चय करया, ताका एकवटून प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवीत सारच्याक ताचीच कृपा मागया, ताचेच कडेन आमी भीक मागया आनी तो आमकां दितलोच. तर वेळ आतां आमी जेजूच्या एकवटान भोजवणेंत सारया. मोगळा जेजू, आर्का दिनवास मोहिमा वखाणली तुका. कित्याक आतां जशे भशेन आमी तुका वाखाणूंक सुरू केलें आनी तुजे वरवीं बापाक, आतां आमी शांतपणी तुज्या एकवटान जियेता आनी आमचो वेळ सादता. आमचे दोळे तुजेरूच आमी थिरायता. प्रत्येक सुस्कारांत तुवें आमकां देणें दिलाय तुजें सगळें रिगून रावच्याक. जशे भशेन तूं आमचें सगळें रिगून रावन आमचें जिवीत तूं चलयताय. आमच्या कुडीचेरूच तर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी कितें घडटा तें पर्यंत नकळो. आमी अभ्यासान इस्कॉलांत शिकल्या कशे भशेन आमची कूड कितल्याशा सिस्टमांनी आसा, कितलेंशें आसा तितलें तूंच चलयताय, तूंच राखताय आनी सांबाळटाय. आमच्यान तें चिंतूंक पर्यंत जायना, पूण इतलो उफाट तुजो मोग आमचे पासत आनी आमी तें अणभवून अदीक आनी अदीक नम्रतायेन
आमचें जिवीत तुकाच प्रत्येक सुस्कारांतल्यान समोर पळोवन तुजें जिवीत अदीक आनी अदीक तूं आमचें सगळें घडोवन हाड आनी हे परी तुज्या एकवटान आमी शांतीन आमचें जिवीत सारतले हांव जो वावर आमी करूंक जाय तो तूं आमचें सगळें कोत्ताय म्हणून तुका आमी सहकार करून हे परी दादोसकायेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जियेतले हांव जियेता हांव कित्याक आतांच जें आमी कोत्ता तें पर्यंत तुजेंच सगळें घडोवन येता ही बसोवन आमी न्हय तूंच आमचें सगळें कोत्ताय आनी हे परी बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक वय तुका जेजू तुजें सगळें हें सगळें घडोवन येता हाका लागून आतां आमी साश्टांगी पडून भितरल्या भितर तुका नमस्कार करता आमी आमकांच पळोवया कशे भशेन आमी साश्टांगी पडून जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली दवरून ताका आमी पूर्णपणे आमचें जिवीत समोर दिता कूड मन आनी आत्मा जेजू
Christ. पुनर्जीवन जावन आमचे सगळे तूं जियेताय. तुझें जिवीत आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हाका दादोस कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हजें तारण कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वखाणच्याक. जेजू, प्रत्येक सुस्कारांत म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पीत. हांव ह्या उतरांनी हें पूर्ण घडोवन यो. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशये प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. सर्वेस्पूर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरू मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडून दिता. शितोळ उदका सरी तूं म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सुरशें उबो आसाय. ताचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलें. म्हज्यार माथ्यार घालताय धमधमीत तेल. म्हजें पात्र उपट भरून वता. सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण वय जेजू. प्रत्येक सुस्कारांत तूं म्हजी कुडींत आसाय, मनांत आसाय, आत्म्यांत आसाय, म्हज्या काळजांत आसाय. आनी हांव तुजे कृपेक लागून तुजे सोबे रिगून रावता. Raulolia mogacha Jesu sacramental Raulolia
जेजू उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक मुनच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे सोर्गीच्या स्नाया आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणात ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणात ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा चोर ह्या मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका तूं एकलोच म्हजो आदार तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा विस्वासी देवा म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा सोर भोंवती भिरांतीचो काळोख सगळीं बराबर म्हजेर चळवळटात
म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, या तर जेरेमियासाचेर आड एक नाडबूड सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक सुमूर्ती विणे उरचो ना, न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणे आनी प्रवादी शब्दां विणे उरचे नात. यात तो सांगता तें चित दिवन पळोवया आनी आयकुया, आनी मागीर ताचेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा, दुयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनंती करूंक, तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. जेजू जेरुसल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकांच्या हातांत घालतले. ताका मोरणाचे फॉर्मून ते मारतले आनी ताच्यो मस्करी करूंक, ताका जेरपण मारूंक आनी खुर्सार खेळावंक ताका ओनबोड तेंच्या स्वाधीन करतले. आनी तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सरशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक, एकाक तुजे उजव्याक आतां आनी दुसऱ्याक दाव्या आतां तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतीपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाय? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें ताका सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. ह्या आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून ताका आपणा सरशी आपूण हाडून सांगलें, ओन बोर्ड त्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो
तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपली चाकरेक लावंक न्हय, बगर येरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू, तूं आमचे सर्शी आनी सर्वे हेरांची चाकरी कोत्ताय आनी म्हज्या जिवितान जें कोसळटा चड करून वायट तें तुजें सोबें तुका एकवटोन दुतांच्या साल्वोसां पासत आनी हेरांच्या साल्वोसां पासत हे भाशेन जिवंक तूं म्हाका शिकयताय, दाखयताय आनी तूं करूनय घेताय. म्हजें मन हे तुजी येवजणी पासत उक्तें जालेलें आसा. तुवें आमकां सांगलां हांव दुसऱ्यांच्या सोडवणे पासत हांव म्हजें जिवीत ताका सुटका दिवचे पासत तें करचिता. तेच भाशेन आमी आतां जेजू जेन्ना तुजे बरोबर वेळ सादता सगल्या आमच्या भावां भयणांची आठवण करता आनी चड करून जाका आमी वळखता आनी वळखना तांकांय, पूण ताचो आयज जल्माचो दीस आसा तांचे पासत मागता. तांकां तूं स्पर्श कर आनी कुडीची मनाची आत्म्याची फाव कर. सगळे देण्यांनी तूं ताका भर. जी कोण हेरूय उत्सव तांच्या जिवितांतले समोरतात तांकांय तूं घटाय दी. खूब जाणां दुयेंत आसात, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. तरेतरेचीं दुयेंसां, हेरां दुयेंसां आसा दुसऱ्यां बरोबर तांच्या पातकान पडोन सगळीं कासावीस जालेलीं आसा. अशें चलता आमचें जिवीत. पूण हीं सगळीं दुयेंसां आमी तुकाच भेटयता जेजू, कित्याक तूं आमचे भितरूच आसाय आनी तूं तें सगळें अणभवताय. तर आमी सगळें तुका समर्पिता आनी तुजे बरोबर तातूंतल्यान आमची चाल फुडें वता. कित्याक आमच्यान न्हय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणानूच तें आमच्यान ते परी जिवंक जाता. सगळें तुकाच समर्पण आनी हांकां तूं स्पर्श कर. कितलींच जाणां हॉस्पिटलांनी आसात, कितलींच जाणां अंतुरनार, कितलींच जाणां जाणटेकायक लागून तरेतरेचीं दुयेंसां तीं अणभवतात. सगळ्या जाणांक ती घोटाय दी. तुजें सगळें तें धरून तुजी केवणी तांकां मेळोवंक आनी तांचें जिवीत तुज्या एकवटान सारोवंक. खूब जाणांनी आमकां तरेतरेच्यो विनंत्यो केल्ल्यो आसा तांचे पासत मागोवंक. तरी ह्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक तुजें स्वाधीन करून तूंच तांकां मागलां तितलें फाव कर. सगल्या आमच्या हांगसर फिरगोजीन येतल्यांक तूं बरेपणान भर. तेच बरी जीं कोण आमची भाव भयणां ताका बेसांव जाय ताका बेसांव दी. तूं जेजू सगळें तांकां तुजे ताब्यांत करून आतां आमी एकवटान तांचे पासत मागता.
आनी सगल्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेच चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. संस्कारा इतल्या व्हडत्या सासणांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, थिरवाडो आमचो बाबा सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवत पोताक ताच्या, मुरगोटून काळजांत दोणा वंदुया वा काणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या, संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणाक. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सुवादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्काराक तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं ताबड आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.